गोयात अपघाताचे सत्र चालूच असताना काणकोण तळपणा हांगच्या मनोहर पर्रीकर बायपास महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात घडिल्ल्याची बातमी मुखार आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर गाडयेचो अपघात घडला खंय। या अपघातात एका मनशाक आगताक मरण आयले जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाला। कार मडगांवच्यान कारवार दिकेन वताली। अपघाताचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। पुलिसांचो तपास चालू आसा।